New See Walk Hard, Hello Doctor. Brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन आज तुमकां परतून एकदा येवकार आनी आयचे कार्यावळीन आमचे बरोबर आसात डॉक्टर सीताराम कोरगांवकर जे एनेस्थेटिस्ट आनी पेन स्पेशलिस्ट हें एक नवें फील्ड हाचे विशीं म्हणजे जांकां क्रॉनीक पेन आसता खूब दिसां पासून पेन आसता तांच्यातले तज्ञ अशे शिकून आयिल्ले तज्ञ डॉक्टर आमचे बरोबर आसात आनी ही आसा तांची वळख. डॉक्टर सीताराम कोरगांवकारान MD इन एनेस्थेसिस ही डिग्री पुराय केल्या. हैदराबादच्या जोशीज इन्स्टिट्यूट ऑफ पेनची फेलोशिपय तांणी मेळयल्या. ते पेन स्पेशलिस्ट म्हूण काम करतात. पर्वरी स्वताचे क्लिनीक ते चलयतात. तशेंच गोंयच्या नामनेच्या हॉस्पिटलांनी ते वावुरतात. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार डॉक्टर. एक काळ आशिल्लो अशें म्हणच्या पेक्षा पेन हो एक असो सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचो विशय की प्रत्येक मनशाच्या घरान प्रत्येकाक स्वताक केन्ना ना केन्ना तरी कसली तरी दुखापत जाता कसली तरी दूख जाता. पण तुमचे पेन स्पेशलिस्ट जे आसा म्हणजे एनेस्थेटिसिया आणि एडिशनल पेन म्हणजे दुखाचे किंवा वेदनेचे हरण करप किंवा हे जे अंदूचे वर्स आसा जे आमी ग्लोबल इयर फॉर अगेन्स्ट हेडेक म्हणून मनयतात तेन्ना लोकांच्या ह्या जिणेंतल्यान दुख्ख किंवा पेन म्हणजे वेदना नश्ट करपाचो एक हो प्रामाणीक प्रयत्न आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही हाची कार्यावळ कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता. आनी इश्टानो तुमी कार्यावळ पळयतात. आमचो नंबर जो आसा 24904444 आणि 24904445. क्रॉनीक पेन म्हणजे 6 म्हयन्या परस चड जी पेन आसा जे दुख्ख आसा किंवा जी वेदना आसा म्हणजे दूख शरिराची दूख म्हणजे जशें म्हणूं येता की मायग्रेन हेडेक किंवा कॅन्सर पेन किंवा कसले फ्रोझन शोल्डर मण्याचो कणो जो आसा ताचे पेन किंवा कमराचे दूख किंवा माकड हाड जे सकयल शेपटे कडेन सकयल आसता ते दुखता अशा प्रकारचे जे पेन्स आसात ते मॅनेज करपाचे आज वेगवेगळी तंत्रगिन्यान उपलब्ध आसा आणि हे तंत्रगिन्यान आणि ही माहिती तुमचे मेरेन पावोवपाचो हो आमचो प्रामाणीक प्रयत्न. आमचे बरोबर आसा डॉक्टर सीताराम कोरगांवकर. म्हाका दिसता आमचो सर पयलोच प्रश्न आयिल्लो आसा आमकां चड उलोवपाक सुद्दां मेळूना. हांवें सांगिल्लें की हो एक असो जिव्हाळ्याचो विशय की वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ क्वेश्चन. विचारात बाब प्रश्न विचारात. हॅलो हॅलो दोतोर कोरगांवकर म्हणजे नमस्कार. नमस्कार. हांव दिवाकर कामत हांव मडगांवच्यान उलयतां. म्हणजे बायलेक हांगा पेन जाता हात सामको फोडटा पेन जावन फोडटा कांय धरपाक जायना अशें. हय म्हणजे एक्झॅक्टली एक मिनिट दिवाकर बाब हात खंय फोडटा हात म्हणजे शोल्डरा पासून सकयल बोटा पर्यंत एक्झॅक्टली खंयची एरिया. हय शोल्डरा साकून सकल आनी मागीर हांव ऑर्थोपेडीक दोतोरा दाखयलो. हय मागीर ताणें MRI काडून सांगलें आनी MRI काडटकीर ते मानेचे मणी मातशे हे जाले ताजे आनी ताणें सांगलें की नर्व प्रेस जाता खंय तो नर्व प्रेस जावन ताका मागीर फिजिओथेरापी बी केली पूण तसो उपयोग कांय जालो ना. ताका ऑपरेशन करचें पडटा खंय नर्व प्रेस म्हणटकीर तें ऑपरेशन सक्सेसफूल जाता काय कितें आनी तें खंय करतात खर्च कितलो येता एक जालें. आनी दुसरो प्रश्न म्हजो आनी ताका उपाय आसा काय म्हणून. आनी दुसरो प्रश्न पांय तिचो वो जाता ताका फाटी कणाकूय प्रॉब्लेम आसा 2-3 मणी घसरल्यात आनी तिका पांय बी फट्ट बरो लागना जमनीक बी नर्व हें जाला नर्व पास जाता पळय ते दुखतात. म्हणजे हाका आतां उपाय कितें. व्हेरी गुड. दिवाकर बाब तुमचो सगळ्यान उत्तम प्रश्न आसा हो. आतां तिका हातान दुखता आनी आमच्या हाताक जे शिरो आसतात किंवा जे नसो असतात ते मानेंतल्यान भायर सरून ते हाताच्या हातूंतल्यान सकयल येतात आनी बोटा पर्यंत असतात. आतां आमचे जे शिरो म्हणटा आमी शिरो म्हणजे नस किंवा ताका आमी म्हणटात नर्व्स. हे नर्व्स मानेच्या मणक्यातल्यान भायर सरत असतात. आतां मानेच्या मणक्यातल्यान जेन्ना ते भायर सरता तेन्ना तांकां जर कितें ऑब्स्ट्रक्शन जालें किंवा कोणें जर आमच्या शरिरांतल्या खंयच्या अवयवान ताका आनी जर टच केलें जाल्यार मागीर ते इरिटेट जाता आनी ते दुखपाक लागता. ताची मुख्य म्हणजे कारणां म्हणजे एक म्हणजे एज असलें जाल्यार ते खुबशे आपल्या शरिरान आसात ते डिजनरेटीव चेंजीस जातात. म्हणजे वयाक लागून खुबशे हाडां अशी ठिसूळ जातात तांकां जास्त थोडोसो भाग तयार जाता किंवा ते 2 मणक्या मदीं गादी म्हणून आसता किंवा ताका आमी डिस्क म्हणटा. एकदां ती डिस्क सरकता ती डिस्क सरकली की ती जे नर्व्स ताच्या कुशीच्यान वता तांकां ते टच जातात आनी तिका ती पेन जाता. आतां ही पेन हे एक कारण जालें. दुसरें कारण म्हणजे तिका ताच्याच बरोबर बाकीचे तिचे जे मसल्स आसात किंवा त्याचे जे स्नायू आसात मानेचे
ते मानेचे स्नायू जर वीक असले जाल्यार तिका तशी पेन जावं शकता. ताचेर उपाय म्हणजे आता कितें आसा, तुमकां जेन्ना इतलें दुखता, दूख हेंच जर ताचेर कारण आसत आनी ताका जर हातान जर मुयो येना किंवा हाताची एक्टिविटी बरी आसा जाल्यार ही दूख आमचे कडेन आतां जायती बरी इंजेक्शन आसा, आमचे कडेन बरी टेक्निक्स आसा. हे टेक्निक्स आमी वापरून ती जी डिस्क जर कारण आसा किंवा ती गादी म्हणून जर कारण आसा ते डिस्क आमी ती परत ती डिहायड्रेट करू शकता, म्हळ्यार ती सुकोवन मागीर परत ती आशिल्ल्या त्या जाग्यार वचूं शकता. आनी जी नस आसात तांकां ही गादयेक लागून ही नस स्टिम्युलेट जातात ते मागीर जावचे ना आनी तिची दूख वतली. आतां हे गोश्टी आसा, हे करतलो जाल्यार हांकां स्पेशलायज ही ट्रिटमेंट आसा आमच्या पेन मेडिसिनान. ही स्पेशलायज ट्रिटमेंट करतलो जाल्यार तुमकां हॉस्पिटलान वचचें पडटलां, प्रॉपर डॉक्टरा कडेन अप्रोच जावचें पडटलें. ऑपरेशन करपाक जाय ही पयली बाजू न्ही, ऑपरेशन करपाक निराळी कारणां आसतात. ऑपरेशन करतलो जाल्यार कितें आसा सांगता तुमकां. एक म्हळ्यार तुमची जर हे हातान जर खूपच जर मुयो येवपाक लागल्यो जाल्यार मागीर हे तुमकां ऑपरेशन करचें पडटा. मुयो ना, फक्त दुखपच जर आसा जाल्यार हे हांव सांगता ते नव्या टेक्निकान ती डिस्क आसा ती चेपून सारकें जावं शकता. बरें सर. डॉक्टर म्हाका आमकां फुडलो प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो. या व्हेरी गुड इव्हिनिंग डॉक्टर. व्हेरी गुड इव्हिनिंग. हांव निलेश नायक उलयतां. डॉक्टर म्हाका एक मेजर प्रॉब्लम आसा. म्हाजे एज जावन आसा 26 इयर्स आनी मेजर प्रॉब्लम जावन आसा म्हज्या फाटीच्या कण्यान सामकें मद्दीं खूब पेन करता आनी ते पासून लेट नायट ऑर अर्ली इन द मॉर्निंग म्हणजे सामकें 4 म्हाका पेन स्टार्ट जाता आनी ते मागीर कशेंच थारना आनी जवळ जवळ म्हाका दिसता 8 to 10 months जाले. हांवें मागीर एक्सरे बीन मारून पळयलो जाल्यार ते नॉर्मल दाखयता सगळें. बट एवरी डे दीस इज द फिनोमेना. म्हणजे फूल डे म्हाका कांयच प्रॉब्लम आसना. सकाळ जाली फातोड की पेन स्टार्ट जाता सामको. इंटरप्ट करता. म्हाका सांग, तुझे MRI स्कॅन बी केला? वय वय, तितून सामको नॉर्मल दाखयता. अच्छा. दुसरें म्हणजे तुजे एज तुवें सांगलें. म्हाका सांग, वॉट इज युअर प्रोफेशन? हांव गव्हर्मेंट सर्वंट. नाही म्हणजे बसून काम करप काय तुझे यू हॅव टू वॉक अराउंड, रन अराउंड, ऑर यू हॅव टू गो ऑन स्कूटर, टू व्हीलर तशें तशें? हांव मातसो बायकार बीन इन्स्पेक्शन करपाक वयता. अच्छा. ओके. And last 6 months this pain is there. And how you are feeling? More than 6 months. Yeah. And how you are feeling with the painkillers by now? Which number of people would have given you? पेन किलर घेतले न्ही डॉक्टर, तितले टाइम ते जाता बंद जाता पण मागीर परते असले तशें स्टार्ट जाता. डज दिस हॅव एनी रिलेवन्स विथ द क्लायमॅटिक चेंजेस आउटसाइड? म्हणजे गरमेन थंडेन तसो कितें फरक आसा? ना ना, तशें कांयच ना, तशें कांयच ना, रेग्युलर. निलेश बाब, हातून तुका पळय जी दूख सांगता, तूं वर्णन करता ताच्या वयल्यान म्हाका दिसता की चड करून ती मसल पेन आसा. कित्याक तूं म्हणटा तुजी इन्वेस्टिगेशन सगळी नॉर्मल आसा किंवा विथीन नॉर्मल लिमिट्स आसा, कळ्ळें न्ही. हाचेर म्हाका तरी तूं सांगता त्या हिशोबान एक म्हळ्यार तुवें तुजे पाठीचे मसल्स जे आसात ते स्ट्रॉंग करपा खातीर तुवें एक्सरसायज बरें करपाक जाय, रेग्युलर एक्सरसायज करपाक जाय. कित्याक तुजी जी दूख आसा ती तूं म्हणटा त्या प्रमाणे तुका फक्त रातची सकाळचो तूं जेन्ना उठ्ठा तेन्नाच तुका जाता, अशें बेंड जाता तेन्ना ना किंवा तूं कुशीन परतता तेन्ना ना, जाल्यार ही ती सिंपल मसल पेन आसा. ती तुमची वखदांनी त्याच्या तुमी बेस्ट म्हळ्यार हॉट वॉटर हें घेवपाचें, उदक शेक मारपाचो, कळ्ळें न्ही. आनी सिंपल मिनिमम त्रास जाता असले पेन किलर्स घेवपाचे. आनी थोडोसो एक्सरसाइज तुमी सांगला. एक्सरसाइज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. बॅक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजीस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. अच्छा. म्हाका सर आमकां फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. हॅलो डॉक्टर. या. म्हजे 2 प्रश्न आहाय. 2 विचार. एक पयलो म्हळ्यार मगे स्पॉन्डलायज 2-4 वर्सां जालीं. मागीर ते बांदेकारान म्हाका ते मातशें वेट दिलो आनी एक्सरसाइज दिले. मागीर 2 दीस समरा जाले, मागीर कुठा बरें जालें, मागीर कुठा वेट गायलो. आनी मागीर आतां तकलेंतल्यान म्हजी उज येता आनी ते तकले कोट्या मातशें गुणां जाता अशीं. तें कशें तें म्हाका कांय कळना, वखदां म्हाका बरी लागनाय. दुसरो प्रश्न म्हजो, आतां एंडोस्कोपी कोताय न्हू पोटांतले दुयेंसा पासत, तें तुमी वखद घाताय तें? एक मिनिट, बाय मातसो इंटरप्ट करता, मातसो कारण ह्या आमच्या ह्या प्रोग्रामाक खूब लोक लायनीर आसात. जो एंडोस्कोपीचो प्रश्न आसा पळय तो दुसरो तज्ञ दोतोर एंडोस्कोपीचो येतलो पळय तेन्ना विचार. आतां तुजी पेन आसा पळय मानेची आनी तकलेची, ताचे विशीं आमचे तज्ञ दोतोराचो सल्लो घेवया. तुमची तकलेची पेन जी आसा ती तूं म्हणटा की दोतोरान ट्रॅक्शन दिलें तरी कमी जावंक ना. आनी पूण आतां तुमकां मानेन जे झणझणटा किंवा जे उलपल्या भशेन जाता, हाचो अर्थ की अशें जाता की तुमचे जे नर्व्स आसा, मानेचे नर्व्स आसा, ताका कितें तरी दुयेंस आसा. कळ्ळें न्ही. हे तकलेक अशें दुयेंस न्ही, कळ्ळें न्ही. मानेचे नर्व्स जे आसतात
ताका म्हणटात एकदा न्युरोपॅथीक पेन कळ्ळें न्ही, ती पेन नर्वाची पेन म्हणजे नर्वानूच तयार जाता ती, कित्याक मानेक तातूंत कितें कारण आसता अशें ना, पूण तुमचे हे जे आसा ते वेवस्थीत इन्वेस्टिगेशनां करून तपासूनच ताचेर एक्झॅक्टली कितें उपचार करपाचे ते आमच्यान सांगपाक जातले. अच्छा, म्हणजे बेसिकली दिस इज अ नर्व पेन, म्हणजे म्हणटा तुम्ही म्हणटा की न्युरोलॉजिया न्युरोपॅथिक टाइप ऑफ न्युरोपॅथिक पेन. म्हाका दोतोर हे मातशें डायबेटीक लोकांनी बी खुबशे फावटी आसतात. डायबेटीक लोकांक तर भरपूर जाता की तांकां जे पांयाच्या पयसचे नर्व्स असतात, पेरिफेरल नर्व्स असतात, ताका चड भगभगपणां येतात, पूण ही जांकां डायबेटीक कंट्रोल ना तांकां चडशा प्रमाणान हाचो असली दूख आसता. जस्ट आय विल ड्रॅग दिस क्वेश्चन स्लायटली डॉक्टर विथ युअर काइंड परमिशन. म्हाका सांगा डॉक्टर, अशा पेशंटांक तुमी वूड यू रिकमेंड सम प्रोफायलॅक्टीक किंवा अशी वखदां किंवा खंयची इंजेक्शनां किंवा मल्टीविटामीन टॅबलेट घेवन अशे पेन जे आसा ते कंट्रोलान हाडू शकता ऑर एनीथिंग? आय एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट डायबेटीक बिकॉज यू हॅव गॉट एन नंबर ऑफ पीपल हू आर सफरिंग फ्रॉम डायबेटीस. डायबेटीक पेशंटांनी पेनच्या बाबतींत इतलीच काळजी घेवपाक जाय की तांची पेन आसता ती बारीक नर्वाची पेन आसता आनी ती डायबेटीक तांचे जे स्टेटस आसा ताका जोडिल्ली आसता. ताका लागून सदांच तुमचे डायबेटीक जे आसा ते कंट्रोल दवरपाक जाय. आनी हे नर्व्स म्हणून तांकां नर्व्सा खातीर म्हणून बी कॉम्प्लेक्स म्हणून ताची खूब आवश्यकता आसता, ते तुमी तांच्या बरोबर घेवपाक जाय. आनी जेन्ना कितें बारीक नर्वाचे कितें पांय हे जाता मुयेता किंवा तुमकां खंय लागले जाल्यार कळना जाल्यार तुमी ताबडतोब डॉक्टरा कडेन वचून ताचे विशीं फुडलें कारण सोदून काडून मागीर उपचार त्या प्रमाणे करपाक जाता. बरें सर. डॉक्टर, म्हाका सामको फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो डॉक्टर. या, हांव अनिता नायक वास्कोच्यान उलयतां. बाय अनिता, विचार. म्हाका हिप्बोला प्रॉब्लेम 10 वर्सां जाली. हिप्बोला प्रॉब्लेम. आनी हांव सगळी डॉक्टरां दाखयले डॉक्टर. हिप बोन म्हटलो तुवें? हिप्बोल प्रॉब्लेम म्हणले म्हाका तो झरला आनीक घालपा जाय म्हणून सांग, दुसरो घालपा जाय म्हणून सांगले. आनीक डॉक्टरा मेळ्ळे जाल्यार थोडी डॉक्टरान कितें सांगले, ना ना ह्या वयाचेर घालपा जायना, ते जाणटे वयाचेर घालता म्हणून सांगले. आनी कार्टिजन 40 ते यूज करते आसा हांव. नाही म्हाका सांग, तेच्यान कमी जावना. तुमचे एज कितें, तुमचे पिराय कितें? 57. अच्छा. आणि ही पेन तुमकां कितें केल्यार चड जाता, कितें केल्यार कमी? म्हाका पयली नी आसा न्हू, नी आशिल्ले कडेन एक 4-5 अशी बॉल कशे अशी येयल्ले, ते मागीर आतां वयर सरून अशी हिप्बोला कडेन हे जावन आसा, ते मासा भितर आसा दिसता. पांय घालपा जायना, पांय घालता आसतना पेन जाता. सर एनीथिंग यू वुड लायक टू आस्क? पूण ही तुमी हिप जे म्हणटात न्ही, हिप म्हळ्यार कमरेचे हाड, बरोबर? कमरेचे हाड न्ही. आनी ते मासाचे गुळे कशे जाल्लेले आसात? ते गुळेच ते वयर सरला आता. ते व्हडले जायत आसात गुळे? ना ना ना, बारीक 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 बारीकूच गुळे. ते एके लायनीन आसात गुळे की ती जॉईंट आसा दिसता? खबर ना म्हाका, आतां मेळना. पयली ती नी कडेन आशिल्ली तेन्ना मेळटाली ती म्हाका. न्ही, हाचे कितें आसा तुमचे, आतां तुमी सांगता त्या प्रमाणे ताचें कारण सांगपाक मातशें कठीण आसा. पूण तुमी जे नी पासून जर पेन स्टार्ट जाले आनी आतां हिपा पर्यंत पावल्या जाल्यार मागीर ताचे प्रमाणे वेवस्थीत पयली इन्व्हेस्टिगेशन, एक्सरे आणि MRI करून ताचें कितें कारण आसा ते पयलीं पळोवचें पडटलें आनी त्या प्रमाणे मागीर आमकां फुडलो उपचार हाचेर करपाक जातलो. डॉक्टर, एक्सरे बीन काडले न्ही, हिप बोन झरला म्हण सांगता. हिप बोन झरला म्हणजे ताका एक्चुअली कितें आसा? हिप बोन झरप म्हणजे बेसिकली कशें आसा, हिप बोन झाला म्हणजे हिप बोन असता एक बरो व्हडलो स्ट्रक्चर आसता. हिप बोन आतां तुमी हांगा पळयला तातूंत सुद्दां हातून हो इनकम्प्लीट आसा तशें पळोवपाक गेल्यार. तर हो फूल सेटअप म्हणजे 2-3 बोनसा पासून तयार जाल्लो आसता. एक्झॅक्टली खंयच्या लोकेशनाचेर झाला आनी ताचे कितपत मेजर म्हणजे हें आसा, म्हणजे कितपत एक्सटेंड आसा, म्हणजे कितको झाला हें तो तज्ञ दोतोरच तुमकां सांगूंक शकतलो. वेन ही वील सी युअर MRI स्कॅन अँड ऑल्सो एक्झामिन यू, म्हणजे तपासून आनी तो MRI स्कॅन पळोवन सांगूंक शकतलो. तरी पण तुमच्या प्रश्नाची जाप दिवपाची डॉक्टरान प्रयत्न केला. म्हाका दिसता तुमी तज्ञ दोतोराचो सल्लो घेयात आनी पर्सनली मेळात, तेन्ना हे थिंग कॅन बी मॅनेज. या, थँक्यू. डॉक्टर, तुमकां आनीक असो विचारता, खूब फावटी आमी अशें कॉमन पेन पळयता, तातूंत एक फ्रोझन शोल्डर किंवा फ्लेल बॅक बी अशें आसता पळय, हे म्हणजे तांकां कितें आसा, पेन किलर घेतले तात्पुरते बरे आसता, समहाव अनफॉर्च्युनेटली तांकां फिजिओथेरपीचो सुद्दां व्हडलोसो एडवांटेज जायना. अशा टायपचे जे पेन आसता तांकां हाव यू गो अहेड, लायक वॉट इज युअर टेक्नीक इन मॅनेजिंग धीस टायप ऑफ पेशंट्स?